सावंड बॅनाचें कितें आसा पळय, हो जो 1986 एनवायरमेंट 96 सॉरी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केल्लो, तेजेर 2000 रुल्स केले. आमी गोंयान जेन्ना केले तेन्ना मध्य प्रदेश एक्ट फॉलो करताले, आतां सेंट्रल नोटिफायड एक्ट फॉलो करता. तितू भितर जो केला इज व्हेरी नॉट स्पेसिफीक. हांवें एक्चुली स्टँड घेवपाचो केला जाल्यार हांव स्वता हांवें पयलीं स्टेटमेंट केला, आतांय करता. सावंड हय, कसलो सावंड बॅन करपाक जाय, कित्याक तितू भितर जेन्ना रुल्स केल्ले आसा तितू भितर नायटाक इन द नायट ऑल्सो सावंड इज अलावड. सगळे रेजिडेन्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सगळ्यांक नायट सावंडूय दिल्लो आहा. डेसिबल मातशें सकयल केल्लें आहा. हांव तुजे कडेन आतां उलयतां, म्हजे सायडीन जर आज डेसिबल मिटर लायलो जाल्यार इट इनक्रीजीस 75. सो इशू कितें आसा तेजेर खूब स्टडी करपाक जाय. असो रिजल्ट येवचो ना आनी स्टडी करूनच ताका प्रॅक्टिकल कितें आसा करपाक जाय. फाटीं 1-1.5-2 म्हयन्या पयले हांवें गायडलायन्स फ्रेम केल्ल्यो आमचे स्टेटीचे अंडर द एनवायरमेंट एक्टा अंडर एज पर सावंड रुल्स की कशें डिफायन केल्लें आसा. पूण अनफॉर्च्युनेटली तेंच्या रुला भितर धांक सांगलें बंद म्हणटा ते. तशें जायना. धांक बंद म्हणलें कशें, जे तुजो जर पेरिफरी आसा, जशें एक हॉल आसा आनी हॉलाचे भितर जर म्युजीक खेळटा कोणाक डिस्टर्ब जायना, कित्याक हॉलान कोण भितर येता, इवन जर ओपन हॉल आसा जाल्यार ते लोक येता ते पर्टिक्युलर पर्पजा येता, तांकां डिस्टर्ब जावंक शकना. पूण हॉलाचे भायर वचपाक जायना. सो भितर आनी भायर जेन्ना भितर एलाव करता हॉलाच्या म्युजीक एलाव करता, भायर एलाव करना. सो तो डिफायनेशन ऑफ अ हॉल हांवें डिफायन केल्लो आसा. हांवें केल्लें आसा, गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय दिला, आतां पयर त्यांनी हायकोर्टाक दिल्लें आसा. आनी खुबशे आमी बाकीचे आमचे भितर कशें पॅरामिटर करूं शकता. आतां जे कॉन्सेप्ट जो लिटिगेशन चालू आसा कोर्टान, ते खंय तरी बीच बेल्टार जे शेकां तांकां बावंड्री भायर सावंड वयता. पूण गोंयान अशें वेडिंग डेस्टिनेशन जे आसा खूब व्हडलें आसता आनी तेंचो सावंड डेसिबल भायर शूड नॉट बी आउटसायड देअर वॉल्स ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ देअर प्रिमायसीस. विदीन दॅट जर सावंड करता इट शूड बी अलाउड. सो पूण आतां जो हायकोर्ट म्हणटा आनी आज कलेक्टर बाकीचे सगळे जे एक्टिंग करता, जे तेंचे कंपाउंडा भितर जर सावंड यूज करता तेय बंद करपाक लायता. सो म्हाका दिसता हेजेर हांव आतां फुडें मातशें खूब हें करतलें. हांवें काल एक स्टेटमेंट केला. इन द मीन टायम जे आमकां 15 दीस सेंट्रल एक्टा अंडर 15 दीस स्टेटीक पावर आसता खंय नोटिफाय करपाक अप टू 12 o'clock. आनी आमी अशें एवरी इयर ते नोटिफाय करतले. आमचे गेल्या वर्साचे नोटिफाय जाल्ले आसा. जशें क्रिसमस ईव एक 12 पासून मेवता, न्यू इयराक मेवता 12 पासून, चवथीक आमकां 2 दीस आसा, दिवाळेक आसा. अशें 15 दीस आमचे हातीन आसा करपाक. आनी हे 15 दीस हांव सीएमा कडेन उलोवन फुडले हे रिलॅक्सेशन जावं पासून, कित्याक ट्युरिस्ट सिजन, वी आर अ ट्युरिस्टीक स्टेट and sound is required to a certain limits. Decibels are required to a certain limits. जे हे शेकार बेकार चलता, म्युजीक ब्लास्ट करता ते चलपाक जायना. पूण विदीन द एनवायरमेंट, लग्न काजरां बाकीचे तेवार जे जाता, इट इज पीपल आर अवेर दॅट विदीन दीस सिस्टम हे एरिया भितर हे दिसाक ते सावंड आसतलो. जात्रा आसतली रातची 12-1 पासून चलता. आनी ह्यो गोश्टी जेन्ना ह्यो करता तेन्ना हेका कशे भशेन आमी चेंज करूंक शकता हेजेर हांव सेंट्रल मिनिस्टर कडेन उलयतलो. कित्याक इट इज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. rules are framed by a notification by the government in 2000 at the center. So nobody has taken तेजेर कोणें लक्ष घालूं ना. माझे जशें हांवें 2011 CRZ केले, 2019 आमी करतले, तशें सावंडाचे आमी करून फुडें व्हरपाचो हो प्रॉब्लम जो आज स्टेटीन आसा. आमी झोन डिमार्केट करपाचे, आमी बाकीचे एरिया डिमार्केट करून तितू भितर हे सावंड कशें आसपाक जाय हे सगळे पॅरामिटर आमी केल्ले आसा. ते आनी डिफायन करून सेंट्रला कडेन करून आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.